डबल ट्रॅकिंग हो सरकार आणि जांचेर या प्रकल्पाचो परिणाम जातलो त्या थळाव्या लोकांमदीं बऱ्याच तेंपा सावन वादाचो प्रश्न जावन रावला। गोंयचो एकवटान बायणाच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या कार्यालयांत दिल्ल्या लँड ओव्हर डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचेर हरकत सादर केल्या। पळयात। एक अवॉर्ड पास केला जे लँड एक्विजिशन जाल्ले ते आतां हो अवॉर्ड 3 डिसेंबर जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचो फेस्त आशिल्लें त्या दिसा हो पब्लिकेशन केलो गोवनाच्या। आतां हे जे पळय अवॉर्ड पळय दिला तो पयलो फॉल्स आसा आनी इलिगल आसा। कित्याक हो आतां एज पर रेल्वे एक्ट आमकां अवॉर्ड दिल्लो आसा 1989। हेच्या पयलीं 2009 लँड एक्विजिशन एक्ट 1894 प्रोसेस स्टार्ट जालो। तेच्या उपरांत 2019 अंडर रायट टू फेअर कंपेन्सेशन ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013। आतां हेच्या आदारान थोड्यांक कुडचोरे माजोर्दा थोड्या लोकांक अंडर दीस एक्ट कंपेन्सेशन दिलेलो आसा। कित्याक हो एक्ट पळय आसा हो हालींच पास जाला पार्लमेंटान। एंड एनी एक्विजिशन जे लँड एक्विजिशन जाता स्टेट or central government, whichever project, they have to pay under the resettlement act. So or department boy or collector jo under what act you are giving us compensation under the railway act when there is 2013 act. हे पहिले तो आमकां सांगचे। सेकंड, आता सुप्रीम कोर्टान व्हेरी क्लियरली सांगलेले आसा, ऑर्डर येयलेलो आसा की वेस्टर्न घाट पळय आसा, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग वेस्टर्न घाट टू कृष्णापट्टम पोर्टान वच। कित्याक वेस्टर्न घाटान देर आर 9 नॅशनल टायगर रिझर्व्स, 20 नॅशनल पार्क्स, 68 वायल्ड लायफ सेंचुरीज। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग दिस एरिया यू गो टू कृष्णापट्टम पोर्ट। थिंगा तू डबल ट्रॅक ऑलरेडी आसा, कित्याक थिंगाच्यानी कोल येता स्टील प्लांटाक। तू आनी एक ट्रॅक बांद, थिंगा प्रॉब्लेम ना, कित्याक एनवायरमेंट तू डॅमेज करना, हिंगा तू ड्रॉप कर। आतां ड्रॉप करूनय हे फोर्सान एक्विजिशन करप, अवॉर्ड दिवप हे चुकीचें आसा। आयज हांव सीएमाक विचारता की सीएम हो गोंयचो या कोणाचो? डिपार्टमेंट हो कोणाच्या अंडरान चलता? सीएमाच्या अंडरान चलता या आनी कोणाच्या अंडरान चलता? हे गव्हर्मेंटान सांगचें। आयज लॉ ऑर्डर सिट्युएशन आसा, एक्शन कोणाचें घेयना, फकत डिनायलान आसा। म्हाका दिसता वी डिमांड फ्रॉम गोंयचो एकवट that CM has failed to protect the interest of the state of Goa.